नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. शाळेंत शारिरीक ख्यास्त करप समावय ह्या प्रश्नाचेर गोंयांत खूब साबार अशी चर्चा जाल्ल्या वर्तमानपत्रांनी बातम्यो येतात आनी शिक्षण खात्यान हालीं अश्यो कांय घडणुको घडटकीर एक सर्क्युलरय काडला आनी हे सर्क्युलर खूब ख्यास्त दिवपी म्हणजे अशे तरेचे ख्यास्त जावचें न्हय हें सांगपी आसा. ह्याच विशयाचेर 3 मानेस्त आमच्या स्टुडियोन आयल्यात. आमी ह्याच विशयाचेर गंभीर चर्चा आज करतात. हांव तुमची मानेस्तां कडेन वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात शैलेश बाब झिंगणे जे डायरेक्टर एज्युकेशन आसात. आमचे मदीं आसात दिलीप बाब धारवाडकर जे मुस्तीफंड शाळेचे वेवस्थापन समितीचे प्रतिनिधी आसात आनी आमचे मदीं आसात आश्विनी बानेकार ज्यो स्कूल कावन्सिलर म्हणून काम करतात. झिंगणे बाब, तुमी जे सर्क्युलर काडला तातूंत भितर परत एकदां सामकें नमूद केलां की RTE खाला 17 कलमान अशी ख्यास्त दिवपाक जायना. भुरग्यांक शारिरीक आनी मानसीक सतावणूक करपाक बंदी आसा. ती जी कोण करतात तांचेर शिस्तबद्ध कारवाई जावं येता. ही एक जरी शैक्षणीक खाला. ताजे नंतर जुवेनायल जस्टीस एक्टान कलम 75 तर म्हणटा की भुरग्याक मारप, तांकां वायट उतरां दिवप, तांचो छळ करप, तांचे कडेन दुर्लक्ष करप हाका ख्यास्त आसा. म्हणजे जवळ जवळ 3 वर्सांचो सश्रम कारावास आनी 5 वर्सां मेरेन दंड. आनी भुरग्यांक जर ह्या ख्यास्तींतल्यान जर कायम स्वरुपी इजा जायत जाल्यार 10 वर्सां मेरेन कारावास अशे तरेची ख्यास्त आसा. तरी आसतना शाळेंत जातात आनी शाळेचेय कांय प्रश्न. शाळा म्हणटा भुरगीं इतली मस्ती करतात, आमी कितें करप? मागीर ह्या कात्रेन भितर शाळा वेवस्थापन आसा, शिक्षक आसा. म्हाका दिसता हातूंत भितर सगळ्यांत चड त्रास शिक्षकाक जाता आसतलो. सो म्हाका सुरवेक चर्चेक सुरवात करचे पयलीं प्रत्येक आमच्या मानेस्तांनी एक मिनटां भितर आपली जी आपली कितें भुमिका आसा ती स्पश्ट करची अशें मागता. सगळ्यांत पयलीं तुमचे कडेन येता. पयलीं म्हणल्यार आमच्या स्कुलांतले सगळे जे टिचर आसा ते ट्रेन्ड आसा. तांणी BEd नाल्यार DEd केल्लें आसा. थंय तांकां सगळें ट्रेनींग दिल्लें आसता. येस. त्या भायर आमच्या गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्सानूय कॉर्पोरल पनिशमेंट म्हणटा तो बॅन केल्लोच आसा. हाज्या भायर जेन्ना 2013 रायट टू फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन एक्ट इम्प्लिमेंट जालो गोंयांत, तेन्ना 2014 एक सर्क्युलर काडिल्लें. तातूंत व्हेरी क्लियरली म्हणिल्लें की कॉर्पोरल पनिशमेंट वील नॉट बी टॉलरेटेड. आनी जेन्ना जेन्ना टिचराचें इन सर्वीस ट्रेनींग जाता तेन्ना सदांच तांकां आमी सांगता की कॉर्पोरल पनिशमेंट भुरग्यांक दिवं नाकात. त्या भायर आमी सदांच एडवोकेट करता ते प्ले वे मेथड. भुरग्यांक खेळीमेळीच्या वातावरणांत जर शिकयलें जाल्यार हे कॉर्पोरल पनिशमेंट आनी फुडल्यो गजाली जावच्योच ना. तो हे सांगला आसतना इतल्यो सगळ्यो गोश्टी करता आसतना सुद्दां फाटले आमकां 2-3 अश्यो गोश्टी लक्षांत आयल्यो. त्या खातीर हे आमकां सर्क्युलर लक्षांत आयलें म्हळ्यार कितें भरपूर माल पडला. भुरग्यांक हातार वळ येवपा सारके मारल्यात. हय, अशें प्रायमा फेसी तरी दिसता. ते आतां म्हजो प्रश्न आसा तो खरोच जेन्ना मॅनेजमेंट म्हजे कडेन आयले तांकां पयलो प्रश्न केलो हांवें की तांणी खरोच टिचरीन मारला की ही गोश्ट भायरूय घडूंक शकता, ते भुरगे झगडूंक शकता. आतां दुसरे कावंटर एलिगेशन करता की पेरंटांनी मारला आसूंक शकता म्हणून. पूण एक सिंपल गोश्ट मॅनेजमेंटान करपाक जाय आशिल्ली की दुसऱ्या भुरग्यांक जर विचारलें, जे आमी कावन्सिलरूय सांगताले, दुसऱ्या भुरग्यांक विचारलें जाल्यार भुरगे खरी गजाल सदांच सांगता. भुरगे सांगतात खरी गजाल. शाळेंत जर विचारलें जाल्यार सांगतात. दिलीप बाब, तुमचो अनुभव कितें आसा? कारण तुमी डे टू डे हजारांनी भुरग्यां कडेन डील करतात. कॉर्पोरल पनिशमेंट हो एक फॉर्म ऑफ फिजिकल डिसिप्लीन जातूंत हिटींग, स्लॅपींग, शेकींग, पंचींग अशे नाना तरेचे प्रकार आसा. तातूंत दोनूय हें जाता, बरें घडटा आनी नेगेटीव सायडूय आसा ताका. आतां बरें घडटा म्हणजे कितें, भुरगो तयार जाता, तो आपले बिहेवियर चेंज करता धाक दितकच. पूण कितें मारप आनी चड झोडप अशें न्ही, मातसो तरी ताका हें करपाक धाक जाय. ना जाल्यार तें कलम हाता भायर वता. अशें जर करीत जाल्यार भुरगो मागीर आनीक चड पेटर्ड जाता. इन द सेन्स ताका मागीर स्कुलाचेर लक्षूय नासता, तो मागीर चड एडोमंट जाता. आनी अशें प्रकारची आतां जी पयर घटना घडल्या ताजेर सांगपाचें म्हणजे अशें जावंक जायना. इतलें हार्श पनिशमेंट आनी असो हें जावंकूच जायना. कॉर्पोरल पनिशमेंट आसतो न्हय हे मताचो आपुणूच कितें आसा, मनीस तरेचे आसून आनी भुरगे ती डिफरंट टायप्साचे आसता, ताका कंट्रोल करपाक मातशें प्रॉब्लेम जाताच. ऑफकोर्स कावन्सिलर आसा, सगळें खरें. पूण तें
जाताच अशातलो प्रकार ना. अश्विनी बांदेकर, तुम्ही खुबशीं वर्सां आतां कावन्सिलींग करतात, तुम्ही 3 शाळां संलग्न आसात, तुमचो अनुभव कितें? सो हांव एक पॉयंट हांगा हायलायट करपाक सोदतां की कॉर्पोरल पनिशमेंट म्हणजे फक्त फिजिकल पनिशमेंट न्ही. म्हणजे तातूंत सरांनी मेन्शन केलें तशें फक्त स्लॅपिंग, पिंचिंग, पंचिंग हेच फक्त फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंटा अंडर येना, पूण तातूंत इमोशनली वा मेंटली ह्युमिलिएट करप, हॅरसमेंट करप भुरग्याचो, ताका टॉन्ट मारप, ताका क्लासीन टार्गेट करप, ताका अशें कितें म्हणप की तातूंत तो भुरगो दुखावलो वता, इमोशनली अपसेट जाता, हें सुद्दां कॉर्पोरल पनिशमेंटा अंडर येता, जें आमकां मेनली हायलायट करूंक जाय. कशें आसता फिजिकल पनिशमेंट तें मारलें कशेंय करून ट्रिटमेंट घेवन तें इवेंच्युअली तो भुरगो सारको जातलो, पूण इमोशनल डॅमेज जो उतरांचो मार एकदां टिचर्स दितात वा कितें म्हणटात, ऑर फॉर एक्झाम्पल पॅरंट्स सुद्दां म्हणटात न्हू, ताचो जो इफेक्ट आसता तो टेम्पररी आसना, तो मागीर पर्मनंटली भुरग्यांचेर कायम उरता आनी ताचे इफेक्ट्स जे आसा खूब वायट जावता. पूण आतां पळय जें हांणी म्हणलें, भुरग्यांचेर थोडो तरी धाक जाय. एकदमच जर धाक काडलो, कारण आमी शिकल्यात ती छडी लागी छमछम. हां, आमचे वेळार तर बापूय वचून शाळेंत सांगतालो जाय तितलो मारा म्हणून. सो आज इतलो बदल जाला की भुरग्यांक धाकच उरूना. आनी तुमकां एक एग्जाम्पल दिता हांव. दिलीप बाब धारवाडकर हांणी म्हाका एक फोटो दिलो तांचे शाळेंतलो, की भुरग्यांनी तांचे युरिनल तोडून उडयल्यात. आमचे PCR रुमाक हांव विनंती करता, तो फोटो दाखोवंक शकतात तुमी? हां बरें. तांचे भुरग्यांनी ते कांयच तांकां भुरग्यांक समज दिवपा सरत ते आनी कांय करूं शकले ना. भुरग्यांनी 2 मस्ते भुरग्यांनी तांचे युरिनल, हे म्हारग युरिनल, शाळा बऱ्या तरेन केल्या, बरी चकचकीत केल्या, मॉडर्न एम्युनिटीज आसात, आनी भुरगे जर अशें करपाक लागले तांकां करप कितें? तुमकां दिसता की धाक इल्लें आसपा जाय न्हू? डेफिनेटली आसपाक जाय. हांव म्हणना की तापोवप ना नाजाल्यार पनिशमेंट दिवप ना, पूण ती कसली पनिशमेंट दिता नाजाल्यार कशें आमी हँडल करता तें खूब गरजेचें. आतां आमी म्हणटात कावन्सिलींग करप. एवरी स्कुलान आतां कावन्सिलर आसाच मोस्टली, जे डिपार्टमेंटान धाडले चडशे 80% हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी स्कुलान कावन्सिलर्स आसा. फायंडींग द रिजन की तो भुरगो तसो कित्याक बिहेव करता तें खूब गरजेचें आसा. बरें, म्हाका एक सांग, अशे तरेची घडणूक तुमच्या कानार जर हाडून दिली तांणी सांगलें कावन्सिल की बाबा हे भुरगे 3-4 भुरगे मस्ती करतात, झगडी करतात आनी राग वचून युरिनल तोडून उडयला, तुमी कितें करतली? अशें इनफॅक्ट म्हाज्या एका स्कुलान ऑलरेडी जाला. आनी तेन्ना आमी फायंड आवट करता त्या भुरग्यान तशें कित्याक केलें, घरा कडेन कितें इशू आसा, तो अटेन्शना खातीर करता. एकदां कशें आसता भुरग्याक तें अटेन्शन घरा मेळना, सो तो स्कुलान अशें कितें नेगेटीव बिहेवियर करता की ताका तें अटेन्शन मेळपाक जाय. सो तें रिजन फायंड आवट कर. फक्त कावन्सिलिंगान ती प्रॉब्लम सॉल्व जावची ना, डिसिप्लिनरी एक्शन घेवचेंच आसता. एक हांव सजेशन दिवपाक शकता, लायक मेकिंग द चायल्ड गेटींग इनवॉल्वड. हांव म्हणना की फायनान्शियली ताणें ताका पे करप, पूण खंय तरी अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवप की भुरगो म्हणटलो की नेक्स्ट टायम हांव हें करचें ना, कित्याक स्कुलांतल्यान म्हाका एक्स्ट्रा काम नाजाल्यार एक्स्ट्रा असायनमेंट नाजाल्यार अशें कितें काम पडटा जें हांव करपाक सोदना. सो ऑटोमॅटिकली मागीर भुरगो कितें आसता तो हील टेक द प्रिकॉशन आनी मेक शुअर की तें परत रिपीट करना तो बिहेवियर. आय वूड लायक टू एड टू वॉट शी सेड. कितें आसा, पयलीं म्हणल्यार आमी ह्यो गोश्टी प्रिवेंट करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. कित्याक ही भुरग्याची एक्स्ट्रा एनर्जी जी जर प्रॉपरली चॅनलायज केली, तांकां गेम्सान आनी एक्टिविटीजान इनवॉल्व करून, जाल्यार ते हे आनी करपाक पावचे ना अशें म्हाका दिसता. जर भुरगे अशें तोडफोड करतात, ताका थोडे पेरंट आनी टिचरूय रिस्पॉन्सिबल आसा. थोड्यांक वायट दिसतलें, पूण दीस इज फॅक्ट. कशें रिस्पॉन्सिबल आसा? जर भुरग्याक करता कशें, एका बरोबर इतले एकटो भुरगो काय अशें वचून डॅमेज करचो ना अशें म्हाजें प्रामाणीक मत. ही जनरली मॉबान जाता, या करया रे करया अशें म्हणून 2-3 जाण मेळून ह्यो गोश्टी करता. बरोबर, आनी हें तशेंच जालां. हां, सो अशें जाता. आनी हे जर टिचरांनी पयलींच कंट्रोल केलें जाल्यार हें आमी एवॉयड करूंक शकता अशें म्हजें प्रामाणीक मत एज अ डायरेक्टर न्ही, एज अ टीचर. म्हाका दिलीप बाब सांगात, ताणें पळय दोगूय जाणांनी म्हणलें भुरग्यांची ही एनर्जी, ही जर तांचे कडेन एनर्जी जर आसा मोडतोड करपाची, तीच एनर्जी फिजिकल खेळां भितर किंवा आनीक अशे तरेचे कौशल्य तशे प्रकारचे आमचे कडेन आसाय न्ही तें हें करपाक. पूण जाता कितें, काही भुरगे अशे येता की सामके ठरोवनूच आज अमकें करुया, तमकें तें मागीर तांचें हें कर्तृत्वान दिसता. तें हें करतकूच विचारतकूच ते कन्फ्युज जाता. हाणें आपल्याक सांगिल्लें आज आमी अशें करुया तशें करुया. हें जालें, हातून भायर इन द नेबरहूड वचून सिगरेटी ओडटात, ड्रग्स सांबाळटा, अशा प्रकारचे जर एक तुमचे ते कॉम्प्लेक्सान आनी हालींच एक इश्यू जाल्लो, भायल्यान गुंड येवन भुरग्यांची मारामारी जाली. एक्झॅक्टली.
ते तांकां येवन सप्लाय करतात. एक्झॅक्टली. पूण अशा वेळार ते करपाचें कितें, एकाक लागून दुसरो भुरगो, दुसऱ्याक लागून तिसरो भुरगो, मागीर तें सगळें चेंज न्ही. झगडे बाब, तुमी आतां सांगलें की स्कुलान भितर ज्यो टिचरी ज्यो पळय येतात त्यो ऑलरेडी ट्रेंड आसतात हय की पूण कशें आसा की तांची उजळणी दर वर्स घेवची आसतात. कितें जाता, एक 10 वर्सां पयलीं ट्रेनींग जी पळय घेतिल्ली ती विसरलेली आसतात आनी तांकां काळाच्या ओघान ती ह्या हातूंत भितर एक निमाणे टिचर जो पळय आसा तो आनी खरें टिचर रावचें, पूण ती जाता एक कर्मचारी स्कुलांतली आनी केन्ना काय ते 6 वरां आयलीं शाळेंत शिकयलीं केन्ना घरी गेलीं. सो हें जे पळय वयल्यान आय वूड लायक टू डिफर. Okay. कित्याक टिचर्स म्हणटा ते अशी एकूच हें आसा, पोस्ट आसा तांकां रेगुलर ट्रेनींग करचेंच पडटा. Good. 21 दीस ट्रेनींग घेतल्या शिवाय तांकां 12 Nice, वर्सांनी nice. सिनियर स्केल मेळना. Good, हय. परत फुडले 21 दीस ट्रेनींग घेतल्या शिवाय सिलेक्शन स्केल मेळना. नायस. त्या भायर प्रत्येक टिचर आपले पर्सनल क्वॉलिफिकेशन इम्प्रूव करपाचोय प्रयत्न करता. आनी म्हाका तरी दिसता हालीं कावन्सिलर चड सांगूं शकतले की देर इज ओवरडोस ऑफ ट्रेनींग. इतलेंच ट्रेनींग जाता की म्हाका एकदां प्रश्न पडटा, टिचर जर इतली ट्रेनिंगां करपाक लायली जाल्यार टिचर शिकयतलो केन्ना? इतलें ट्रेनींग आनी अपग्रेडेशन चल्लां. आनी आतां तर तुमकां खबरूच आसतलें, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी खातीर आमी इतलें ट्रेनींग चालू केलां तांकां बेंगलोर धाडपाचें. वी आर रियली गियरींग अप फॉर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. नायस नायस. ताणें तुका तुजे कडेन बोट दाखयल्लें, हय. पूण खरी खबर, कारण आमकां आमचो पळय एक समज आसा तो असो की टिचर एकदां ट्रेनींग घेवन आयलो की ताका दिसता आपूण परिपूर्ण जालो म्हणून. ना, रिफ्रेशर ट्रेनिंग टिचर्सांक जायत आसता, तशेंच कावन्सिलर्सांकूय पूण जायत वर्साक कितें, आसता. वर्साक एकदां 1 म्हयनो तरी आसता तांकां? एक म्हयनो अशें ना, बट इन दॅट एकाडेमीक इयर तांकां 2-3 तरी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स असतात. अशें ना की कंटिन्युअस 1 मंथ आसता. ऑल्सो आय वूड लायक टू एड ऑन टू दीस की म्हाका दिसता न्हू, टिचर्सांक एकदां खूब टार्गेट सुद्दां केल्ले आसता. कशें आसता ना, तांचे सुद्दां पर्सनल लायफ आसता, तांचे सुद्दां इश्यूज आसपाक शकता. एक जेन्ना टिचर क्लासीन येता न्हू, ती आपलो बॅकलॉग सुद्दां घेवन येता. सो तिचो मूड कसो आसतलो त्या दिसा हें सदांच टिचर पॉझिटिव्ह. एक्झॅक्टली, एब्सोल्युटली. सो म्हाका दिसता ते सुद्दां वी हॅव टू गिव दॅम द क्रेडीट दॅट दे आर हार्ड वर्किंग. सगळ्याच्या हातून घडना. हय. सगळ्यो टिचरी एका हातून घेवं नाका. इन द सेन्स थोडे टिचर आसूं शकता ना न्ही, पूण नॉर्मली कितें आसा, टिचरी शिकयतना आपले सगळें तन मन घालून भुरग्याक तयार करता. आनी आतां जालां कितें राजू बाब, 8वेची परीक्षा ना जाल्ल्या कारणान भुरग्यांक इतली हे जाल्या की म्हणून मागीर 9वेक इतलो प्रश्न येता की टिचरीक टेन्शन जाता. ते रिकूप जावंक जाय न्ही. अगेन आय वूड लायक टू इंटरवेन. अशेंय ना की परीक्षा ना. एक वेळ हे मिस इंटरप्रीट केला आसत. परीक्षा आसा, कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सीव इव्हॅल्युएशन डेफिनेटली आसा. पूण ताका डिटेन करपाक मेळटा? डिटेन करपाक मेळना, पूण सो मागीर तो भुरगो लक्ष कशें दितलो? ताका दुसरी टेस्ट दिवपाची आसता न्ही. सपोज भुरगो परफॉर्म करना, ताका ड्रिलींग करपाचें आसता, रेमेडियल टिचींग करपाचें आसता. जितले आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी तरी सगळे कडेन रेमेडियल टिचींग जाता. बाकीच्या स्कुलांनी जाता तशें ना. कित्याक चडशे भुरगे, हांव मॅनेजमेंटाकूय ब्लेम करना, चडशे भुरगे ट्युशनाक धांवता. सारकें. सो ते जर स्कुलान रावले जाल्यार टिचराच्या कंट्रोलान उरतले आनी टिचर तांचे कडेन बरे तरेन लक्ष दिवपाक शकतले अशें दिसता. म्हाका तुजे कडेन हें दिसता की हो पळय जो प्रश्न काडला, 8वी मेरेन परीक्षा ना, ताजो परिणाम बरो जाला काय वायट जाला? म्हाका दिसता खंय तरी वायट सुद्दां जाला. इवन फॉर 12th स्टँडर्ड आतां फर्स्ट टर्माचे एक्चुली एवरी इयर मार्क्स बोर्डान वताले. ह्या वर्सासून आमी हें काडलां की ते बोर्डान वचना मार्क्स. सो खूब 12थाची भुरग्यांची परफॉर्मन्स जी आसा ती कमी जाल्या. कित्याक तांकां खबर आशिल्लें की मार्क्स बोर्डान वयचे ना न्हू, परफॉर्म करून कितें फायदो, फुडल्या एग्जामीक बरें परफॉर्म करता. सो तांचो फोकस मागीर फुडल्या एग्जामीन आसता. ही एग्जाम हांव लायटली घेतलें कित्याक म्हाका खबर आसा ते मार्क्स बोर्डान वयचे ना. सो भुरग्यांक जर ते सुद्दां बेनिफीट दिलें की तुमी क्लियर जातली, डेफिनेटली रेमेडियल क्लासीस घेवपाक जाय. पूण सगळ्यो टिचर्स घेता दॅट इज अ बीग क्वेश्चन मार्क. सगळे स्कूल्स कंडक्ट करता दॅट इज अ बीग क्वेश्चन. पूण आनीकय एक प्रश्न आशिल्लो. प्रश्न आशिल्लो तो असो, ताकाच लागून हो निर्णय घेतला खबर ना, पूण आशिल्लो तो असो की कांय शाळा आपलो 10थाचो रिजल्ट चड बरो येवचो म्हूण 9थाक 8वेक भुरग्यांक फेल करून उडयतले. हय. सो हो तुमकां प्रश्न लागू ना? हय. आमी जेन्ना एकाडेमीक इयराच्या सुरवातीक ABCD इन्फॉर्मेशन स्कुला कडल्यान घेता, तातूंत इनवेरिएबली 9थाचो रिजल्ट पळयता. आनी ह्या वर्सा तर 9थाचो रिजल्ट ज्या स्कुलाचो कमी आशिल्लो, हांवें तांचे कडल्यान एक्सप्लेनेशन घेतिल्लें वीथ
रेमेडियल टिचींग अंडरटेकन हो इन द स्कूल. कित्याक बरोबर ही गोश्ट आमच्या निदर्शनाक आयल्या. इतलेंच न्ही की हाज्या पयलीं अशें जातालें की थोडीं स्कुलां जर 9वेक भुरगो फेल जाता ताका पास करता पूण तो दुसऱ्या स्कुलान वता, स्पेशली गव्हर्मेंट पूण स्कुलान. मागीर हो परिणाम 8वी मेरेन परीक्षा न घेवपाचो आसा. 8वी मेरेन परीक्षा घेना तो भुरगो सगळो भौस कसो 9वेक वता, 9वेक तो फेल जाता. ना त्या खातीर पळय आमचे माननीय पंतप्रधान सुद्दां परीक्षा पे चर्चा करता की भुरग्यांनी परीक्षा फेस करपाक जाय. सर. पळून वचपाची कसलीच गरज ना. इट इज खरें. जस्ट टेस्ट ऑफ वॉट यू हॅव लर्न. सरान आतां म्हणलां तशें परीक्षा ना म्हणजे आपली स्कुलांतली भितर परीक्षा आसा खरी, हय. पूण ते इरिस्पेक्टीव ते पास जाले किंवा फेल जाले तांकां प्रमोशन दिवचें पडटा. म्हणजे सामकें. हाजे रूल प्रमाणे. बरोबर. एक दुसरें आतां रेमेडियलाचो प्रश्न आयलो म्हणून सांगता. आमच्या हातून रेमेडियल दनपारचे टिचरी रावतात सारक्यो हें घेवपाक. कितलेशे भुरगे रेमेडियलाक रावता म्हणून सांगून स्कुलाकूच येतना. सर. आनी हे पेरंटाक खबर नासता. पेरंटाक आपोवन धाडीत, पेरंट दिता फाल्यां येता म्हणून सांगता, येत ना. मागीर परते आनी एकदां फोन करचो पडटा, येतकूच अशें म्हाका खबरूच ना. म्हण हें जर तुमचो कंट्रोलूच त्या भुरग्याचेर ना जाल्यार मागीर भुरगे हांगा कशें हें करतले. टिचरान म्हण कितलें हें दिवपाचें एम्पेज त्या भुरग्याचेर. आणि हांगासर म्हाका दिसता की अशें टिचरांनी तुमकां म्हाका दिसता हय, हें हय. येवंक जाय. हय. आणि टिचरांनी पॅरंट्सांचें कॉर्डिनेशनूय खूब म्हत्वाचें आसा. ते कॉन्टॅक्ट, रेग्युलर कॉन्टॅक्ट, पॅरंट्सांचो फॉलोअप. पॅरंट्सांनी एवरी मंथ न्हू जाल्यार एटलिस्ट 2 म्हयन्यान एकदां की स्कुलान वचून आपलो भुरगो कितें करता, शिकता काय ना, बिहेवियर कसो आसा, मस्ती करता, एकाडेमीक वायज कितें आसा तें सुद्दां म्हाका दिसता पॅरंट्सांचें इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टंट आसा. भुरग्याचे परफॉर्मन्स आतां खूब वाडला. म्हणजे आतां भुरग्यांक चड पर्संटेज मेळटा, कॉम्पिटिटीव स्पिरीट वाडल्या. म्हणजे ह्यो गजाली घडटा आसतल्यो, पूण 12वेक चड बरे टक्केवारी मेळप, हय. म्हणजे मेडिकल किंवा प्रोफेशनल कॉलेजींनी चड पर्संटेज मेळून भुरगे साम कांय बारीक बारीक टक्क्यांनी एकमेकां कडेन कॉम्पीट करीत आसता. सो हाजेर सारकें. शिकतातय भुरगे. डेफिनेटली सो डेफिनेटली. हाजोर शिकतात. आनी जेन्ना भुरगे बरे शिकतात ते क्रेडिट्स 90% टिचरांक वचना, 50% पालकांकय वता. सो डेफिनेटली. पालक सामकेच लक्ष दिना अशें न्ही. ना ना सगळ्या पालकां बद्दल आमी म्हणिना. आमचें मत आसा की काही पालकांचें लक्षूच नासता. आनी हो अनुभव आमकां स्कुलान येता जेन्ना पेरंट येतकूच. ते कितें आसा धाडपाक धाडटात मागीर लक्षूच तांचें ना. अशें जावं जायना न्ही. ना ताज्या भायर हांव एड करता की ओके लक्ष दिना ही एक बाजू जाली. दुसरें की थोड्या पेरंट्सांक टायम नासता आपल्या भुरग्या खातीर. सारकें. आनी त्या खातीर दे आर कॉम्पेन्सेटींग दॅट वीथ मनी. दॅट इज द थिंग वीच स्पॉयल्स द स्टुडंट अशें म्हजें मत. सो पालकांनी भुरग्याचेर लक्ष दवरचें आनी जर तांकां पयशे दिता जाल्यार ताचो हिशोब रेगुलरली घेवचो. असो विनियोग करता. सारकें. आनीकय एक हांवें म्हणलें न्ही पालकांची जबाबदारी. आतां पालक चड सेन्सिटीव जाल्यात काय कितें, लाड इतले जाल्या. तो म्हणटा ल्हान भुरगो 10वेचो भुरगो येदी व्हडली मोटरसायकल घेवन भोंवता. आतां ताजे इतले पयसो घोळटा, तो व्हडले व्हडले घडयाळी आनी मोबायल घेवन भोंवता. बरोबर. ताका लागून मातसो तापयत जाल्यार तो पालक इशू करता. सो हें कितें. आणि अशेंय पळयलां की पॅरंट्सूच एक एकदां टिचर्सांक सांगता की तुमी मारल्यार जाता भुरग्यांक. आमी तुमकां सांगता की तुमी मारा, पनिशमेंट दिया, आमी कांय म्हणचें ना. पूण तेचो इफेक्ट मागीर नेगेटीव जावपाक शकता. ना पूण हें दोनूय आसता. हय. एका अर्दान हय. पालक सेन्सिटीव चड जाल्यात की हय. आपल्या भुरग्याक कोण हात लावपाक जायना, हय. आनी तो इशू करता. दुसऱ्या अर्दान जाय ते करता. आणि आता सोशल मिडियाचो सुद्धा इन्फ्लुअन्स इतको आसा न्ही की भुरगीं खूब सेन्सिटीव जाल्यात. सो तेंचे जे इश्यूज आसा, मेंटल हेल्थ म्हणा, डिप्रेशन म्हणा, सुसायडल इश्यूज आसा, हे भुरग्यांनी कितले वाडल्यात आतां. Exactly. सो आतां टिचर्सान मारले आमकां दिसता की आमी बऱ्या खातीर तापयले, पूण त्या भुरग्याक मागीर वचोन कसले विचार येता, तो कितलो इमोशनली सेन्सिटीव आसा ते सुद्दां. हें हो तुमी बरो इशू रेज केलो. आमी एका अर्दान कॉर्पोरल पनिशमेंटाचेर उलयतात, हय. दुसऱ्या अर्दान भुरग्याची मानसीक जडणघडण हो जो पळय इशू तो तुमी कसो हँडल करतात. कारण सुसायड खूब वाडल्यात, ल्हान भुरग्यां मदीं वाडल्यात. ते सामके टॉप स्कुलांनी, प्रोफेशनल कॉलेजींनी तर सुसायड मोठ्या प्रमाणाचेर घडटा. सारकें. हें कशें तुमी हँडल करतात की भुरग्याक निमाणें कशें शिस्त लावपाकूच जाय. घरांनी शिस्त आसची पडटली, स्कुलांनी आसची पडटली. ती शिस्त कशे तरेन फुडें व्हरप हें एक व्हडलें आव्हान. सो अशे वेळार भुरग्यांक
ताणें अशे तरेची ड्रास्टीक स्टेप घेवपाक जायना हाजे खातीर एक तुमचेर दबाव आसतलो. डेफिनेटली आनी म्हाका दिसता खंयचोय इशू जेन्ना भुरगो घेवन येता न्हू आमचें मेन काम कितें आसता फायंडींग आवट द रिजन बिहायंड दॅट इशू की तो भुरगो तसो कित्याक बिहेव करता डिप्रेशनान आसा कित्याक आसा ताचें मेन रिजन आनी कितें आसतलें त्या रिजनाक आमी हँडल करता. वी डोंट डील वीथ स्टडी इशू ऑर रिलेशनशीप इशू ऑर मेंटल हेल्थ तें रिजन कितें की ताका हे इश्यूज जाता ते मेन रूट कॉज जो आसा तो घरा आसा तो स्कुलान आसा काय तो आनी कितें भायर पेरंट्सांचो इन्फ्लुअन्स पियर्स इन्फ्लुअन्स फ्रेंड्सांचो सबस्टन्स अब्यूज सरान म्हटलां तशें हे रिजन्स जे आसा ते मेन रूट कॉज आसा ताका पयलीं हँडल करप important. म्हाका एक सांग तूं म्हापशेंतलीं 3 स्कुलां तुजे अंडर आसात. हय म्हापसा आनी पर्वरी. हय म्हापसा आनी पर्वरी. हय तुजे कडेन वर्साक अश्यो कितल्यो कंप्लेनी येतात ह्या 3 स्कुलांक धरून? इन अ एकेडॅमीक इयर म्हणजे 11 मंथ्सान कमीत कमी म्हजे कडेन 300 केसीस येतात एवरी केसीस येतात आनी तूं प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल तुका ती केस हँडल करची पडली. येस सो तुका दर दिसा 300 जाल्यार दर दिसा 1 ते 2 भुरग्यां कडेन उलोवचें पडटलें. मागीर तूं ताका 5 to पालकांक 6 तांचे आनी तांचे पालकांक मागीर फॉलो अप्सूय आसतात. पालकांकय आपयता टिचराकय हय, आपयता. हय. मागीर तूं अशें खुबदां अशें जाता म्हाका तुजे कडेन एक फ्रँक ओपिनियन जाय तूं टिचरांक तापयता? टिचरांक तापोवप इज नॉट द रायट वर्ड बट जेन्ना गरज आसता तेन्ना डिस्कशन डेफिनेटली करता. जेन्ना आमकां दिसता की इट इज इम्पॉर्टंट टू इन्वॉल्व द टीचर आमी डेफिनेटली त्या आनी टिचरीक तोच आतां इन्वॉल्व तो करता. प्रश्न निर्माण जालो हय. भुरग्यांक वळ येसर मारप. मागीर तुज्या अंदाज तुज्या ह्या संबंद कारकिर्दीन इतले वर्स तूं काम करता अश्यो टीचर तूं हँडल केल्यात ज्यो असो रागान भुरग्यांचेर कारवाय करता? रागान मारला इतल्यो केसीस पयला पूण दीस वॉज अ बीट टू एक्स्ट्रीम म्हाका दिसता. हांवें पर्सनली इतली एक्स्ट्रीम जाल्ली केस हँडल करूंक ना. करूं ना. पूण अश्यो टीचरी तुजे कडेन आसात ज्यो तांकां खूब राग येता? हय डेफिनेटली येस. मागीर तूं तांकां कशें हँडल करता? तूं भुरग्यांक दोश दिता, पालकांक दोश दिता, टिचराक तूं समजायता, कितें तूं करता? ताच्या खातीर आमी खुबशे अवेरनस सेशन्स घेतात, ट्रेनिंग्स घेतात, एंगर मॅनेजमेंटार सेशन्स घेतात, स्ट्रेस मॅनेजमेंटार सेशन्स घेता फॉर टिचर्स. सो वी आर नॉट ओन्ली हँडलिंग द स्टुडंट्स पूण आमी पेरंट्सांकूय सेशन्स घेता, टिचर्सांकूय सेशन्स घेता. सो आमी जितके दीस थंय वता कमीत कमी दीस विकान आमी मे बी 2 विजिट्स करता आसतली त्या स्कुलान पूण जाता तितले आमी सगळ्यांक ट्रेनिंग अवेरनस सेशन्स दिवन वी ट्राय टू कीप शैलेश जिंगडे बाब हांगा तुमचो रोल येता. तुमचो रोल असो की एज्युकेशन डिपार्टमेंट तुमी कावन्सिलर्स नेमल्यात, तुमी टिचरांक ट्रेनिंग दितात पूण तरी आसतना ह्यो घडणुको घडटात. ह्यो फक्त गोंयान घडटा अशें न्ही. ह्यो गोवा इज ए प्रातिनिधीक केस. ह्यो देशभर घडटात आनी म्हाका दिसता गोवा इज फार मोर एज्युकेटेड. हांगा सोशियली कॉन्शियस लोक आसात पूण केसी भायर येतात. कांय व्हडल्या बिमारो राज्यांनी असल्यो खूब मोठ्यो घडणूक घडटा आसतल्यो पूण त्यो भायर येनात. सो अशे वेळा म्हाका तुमचे कडेन विचारपाक जाय तें अशें एज्युकेशन डिपार्टमेंट एंड इन्स्टिट्यूशन्स गव्हर्मेंट स्कूल्स एज वेल एज प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन तुमचो तुमचें कितलें लक्ष आसता? तुमचो ADI दर स्कुलांनी वता काय कितें? तो मिटींग एटेंड करता काय कितें? तो मॅनेजमेंटा कडेन उलयता काय कितें? हें जें पळय कॉर्डिनेशन आहा तें कितलें जाता? ना मेन म्हणल्यार हातूंत मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल म्हणटा तो कावन्सिलराचो. आनी तांचे जशें ताणें सांगलें की 300 केसी वर्साक जाता त्या भायर तांचे कावन्सिलराच्या मदीं इंटरेक्शनूय जाता. तो एकामेकाचो एडवायस घेवन आनी त्या भायर ती स्टाफा कडेन ताका टिचरां कडेन डिस्कस करता, कितें सजेशन दिता, बरें हेल्दी एटमॉस्फियर आसता आनी दॅट इज गोइंग टू हेल्प द स्टुडंट्स. जालें तर स्कूल मॅनेजींग कमिटीची जर मिटींग आमी विचार केली न्ही जाल्यार तांची मिटींग चडशी ती शेनवार आयतारा बी आसता. तो प्रत्येक मिटिंगेक आमचो रिप्रेझेंटेटीव थंय वचूंक पॉसिबल नासता. पूण आमी अपेक्षा करतात शिक्षण खात्याचो जे पळय कोण अधिकारी आहात ताणें शेनवार आयतार थोडें मातशें इल्लें काम केलें कांय जायना. ना आमी करता डेफिनेटली करता. हांव स्वता वता स्कुलांनी विजिटाक पूण जेन्ना मिटींग आसता पळय न्ही की कितें कोण इनवॉल्व आसता स्कूल मॅनेजींग कमिटींग बिजनसमॅन आनी येते तो आपल्याक सूट जाता तेन्ना ते मिटींग दवरता. तो प्रत्येक फावटी आमच्या आनी सपोज 4 स्कुलाची मिटींग एका दिसा आसली जाल्यार एक ADI 4 कडेन पावूंक शकना. पयलीं ADI न्ही नेमान शाळांक वताले, ते वर्गान भितर वताले. म्हणजे आमचे वेळ म्हाका याद आसा ते पुस्तकां तपासताले, ते टिचर शिकयता आसतना बसताले. हालीं असो प्रकार घडना अशें आमच्या कानार येता. सद्या आमचे कडेन एक म्हणल्यार ADIची शॉर्टेज आसा प्लस ADIची कामां इतली वाडल्या की प्रत्येक बाकीची कामां आसता हो रिपोर्ट तो रिपोर्ट हातूनच चडशे ते बिजी आसता. पूण इन्स्पेक्शन्स डेफिनेटली जाता. पयलीं भशेन इतल्या नेटान आनी हें जायना. त्या भायर पयलीं कितें आशिल्लें स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ एड्युकेशन म्हूण आशिल्लें. थंयच्यान ते एड्युकेशनल म्हणल्यार एकाडेमीक सब्जेक्ट वायज इन्स्पेक्शन जातालें. ते सद्या आमी तितले तरेन करूंक शकूना. दिलीप बाब हांगा तुजो प्रश्न येता.
एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स हांचें कॉर्डिनेशन हालीं कमी जाता हें तांणी झगडे भवन मान्य केलां. सो तुमचे कडेन पयलीं तूं आतां इतलीं वर्सां ह्या संस्थे कडेन संबंदीत आहा, शिक्षण अधिकारी येताले, हालीं तें प्रमाण आसा? ना, कमी जालां. हय. किंवा नाही म्हणल्यार अतिशक्ती जावचे ना तांणी सांगलां त्या प्रमाणे. बरोबर. पूण कितें आसा, कावन्सिलर बी आसा ते सांगता त्या प्रमाणे तें जाता. राजूबाब, म्हाका आनी एक तुमचे पॉयंटाचेर नोंद करपाची आशिल्ली, म्हणजे कितें तुमी आतां पेरंट मोटरसायकल दिता, घड्याळां दिता, हें करता. सगळ्यान बेजीक म्हाका दिसता की मोबायल भुरग्यांक वाटले. एका भुरग्या कडेन 60,000चो मोबायल आसप. बरोबर. पयलीं पालक कितें सांगताले, तो भुरगो सकाळीं वता, रातचो येता, ताजे कॉन्टॅक्ट आमकां दितात. हें आतां आमच्यांनी तशें सांगत जाल्यार मागीर कितें तांकां टर्न वेगळे भशेन घेतात. सारकें सारकें. टिचराकूय मागीर प्रॉब्लेम जाता. पालक एकटे पालक सांगून आयकना. आपल्याक ल्हानपणां मेळनाशिल्लें, सगळें भुरग्यांक मेळपाक अशे तरेची मानसिकता जाल्या. तो एटिट्यूडच मातसो पालकान आतां हें करूं जाय अशें दिसता म्हाका. आय कम्प्लिटली अग्री विथ सर. 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स जे आता पळयला ते सगळे बिकॉज ऑफ द सेल फोन्स डेफिनेटली. बट ऑल्सो आय वूड लायक टू ॲड वन पॉयंट की जशें सरान म्हटलें की ADI ऑफिसर्सांची शॉर्टेज आसा, तशी म्हाका दिसता सर कावन्सिलर्सांची सुद्धा शॉर्टेज आसा. वी हँडलिंग 3-4 स्कूल्स ॲट अ गोवा टायम. युनिव्हर्सिटीन हांव म्हणटा की एक डिपार्टमेंट सायकोलॉजीचो सुरू करपाकूच जाय. गोंया सारख्या राज्यान युनिव्हर्सिटीन भितर सायकोलॉजी अँड डिपार्टमेंट रेग्युलर कावन्सिलर्स इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. Exactly. एका कावन्सिलराक जर तुम्ही एक स्कूल दिले वा एक हायर सेकंडरी दिले जाल्यार तांची परफॉर्मन्स कितली बरी जावपाक शकता आनी कितले पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जावपाक शकता भुरग्यांचेर. सो तुका असो अनुभव आसा, तूं जी पळय भुरगीं हँडल केली, टिचर अनुभव केले आनी हांची फुडें चाल चलणूक बरी जाली. हय. ओके. आमचो वेळ सोंपत आयला. थोडे भितर म्हाका तुका हें सगळी चर्चा आयकून कितें दिसलें? पयली गजाल म्हणल्यार कॉर्पोरल पनिशमेंट म्हणटा तो जावपाक जायच ना. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार भुरग्याची एनर्जी कशी चॅनलायज करची हाजेर भर दिवपाचो. स्पेशली बिंग अ स्पोर्ट्स पर्सन म्हाका तरी दिसता स्पोर्टींग एक्टिविटीज स्कुलांनी चड करपाक जाय. कित्याक व्हेरी रेअरली स्पोर्ट्स पर्सन जीव दिता, कित्याक ताका डिफीट डायजेस्ट करपाची संवय आसता. गुड पॉयंट. आनी विक्ट्री कशी हँडल करपाची तें ताका खबर आसता. तो आपल्याक चड मार्क पडले म्हणून तो हळुहळूनय वचना आनी कमी मार्क पडले म्हणून तो डिप्रेशनानूय वचना. व्हेरी गुड पॉयंट. सो ह्या जर गोश्टींनी आमी तर लक्ष दिलें आनी सदांच प्रॉब्लेम कितें जाता, 8वी पर्यंत भुरगो चडसो आसता, शिस्तीन आसता. मागीर 9वेक पावतकीर मातसो एटिट्यूड चेंज जाता. शिंगां येतात. ती आमकां येताली, आतां सो तातूंत कांय हें ना. दुसरें की पेरंट्स आपल्याक कितें घडलें हाज्या वयल्यान आपल्या भुरग्याचेर वचूंक शकता. आपणें खूब मार खाला भुरगो आसतना टिचरां कडल्यान, आवय बापाय कडल्यान, आपल्या भुरग्याक तशें करपाक दिवचें न्ही असो एक एटिट्यूड आसूंक शकता. सो एस्पिरेशन आनी एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरंट्स प्ले अ व्हेरी क्रुशियल रोल इन एज्युकेशन. टिचर्स तुमी पळयता की 2-3 घडणुको जाल्यो, हांव डिफेंड करना, पूण बाकीचे टीचर बरें काम करतात न्ही. एक्सायज चॅनलायज करपा खातीर ह्या माध्यमाचेर म्हाका सराक एक रिक्वेस्ट करपाक जाय की आमकां अजून पर्यंत ग्रावंड म्हणटा तो ना, जेणे करून भुरग्यांक थंय वचून आपले इनफॅक्ट हो शहरांतली पळय जितली स्कुलां आसा तो सगळ्यांचो प्रॉब्लेम. तो एक तुमचे मुखारच एक स्टेडियम आसा पूण तो आमकां मेळना. दिवपा जाय न्ही, तांचे मुखार स्टेडियम आसा तो. ताजेर सर तुमी कितें म्हूण मातशें तें डिबेट हांगा करचें न्ही, कित्याक हांगा केलें न्ही. ना आमी मागणी करतात, लोकांच्या पयशांनी तो उबारिल्लो स्टेडियम, ताचे मेंटेनन्स जावपा जाय, स्केल जावपा जाय. कित्याक एडगेवाराकूय सेम एरिया मेळ्ळा, तांणी ग्रावंड मेंटेन केला. ओके. जस्ट डिबेट म्हणून म्हणटा हांव. हय. ना पूण एनी हांव आमी अशें मागया की मुखार जो स्टेडियम आहा तो स्कुला खातीर दिवचो. आनी डिबेट सोंपयतना हांव 2-3 मुद्दे तेच मांडटा की शिक्षण संस्थांनी अशे तरेची पळय जी कॉर्पोरेट पनिशमेंट आहा ताजे बद्दल 0 टॉलरन्स पॉलिसी आसचीच पडटली. शाळांनी रेगुलर स्वताचें ट्रेनींग टिचरां खातीर दिवचेंच पडटलें. डेवलॉप ए ट्रान्सपरंट सिस्टम ऑफ रिपोर्टींग. अशे तरेची शिक्षा जर कोणी टिचर करता, टिचर जर भुरग्यांक त्रास करता, तांकां मानसीक जर तांचेर परिणाम करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार तें रिपोर्टींग करपाकूच जाय. आनी कावन्सिलर्स बरे तरेन कावन्सिलराचो वापर जावपाक जाय. स्वता मॅनेजमेंटान खुबशे जाण अशे आसतात
जांकां सायकोलॉजी अभ्यास आसता तांणी टिचरांक लागीं घेवन प्रयत्न करपाक जाय. म्हाका दिसता जिंगडे बाब तुमी हांगा येवन खूब बरे तरेन ही चर्चेक एक वाट करून दिली आनी खूब बरे तरेन आनी खूब अशे डायरेक्टरान पळयल्यात चर्चेक भाग जायनात पूण तुमी सदांच मुखार येवन अशे तरेचे चर्चेक फुडो करतात. तुमकां सगळ्यान पयलीं तुमकां हांव धन्यवाद दिता. दिलीप धारवाडकर आनी तुमकां दोगूय जाणांक हांव तुमी आमच्या कार्यावळीन येवन तुमी आमकां बऱ्यो सुचोवण्यो केल्यो म्हण तुमचे दोगांयचे हांव उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.